तोरी मोगामी तुझो कथा पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुझे तीर परवसता बागीतो तुझ्या उतरा प्रकाशो ना तो मरण पळोवचो वांटेली तो नव्या जिविताचो सोम्या कोणा लागीं वचूं आनी तुजे दया सातुत्रा जिविताची देखूंक ना तुका आमी तरी मोगामी तुजो कथा पळोवंक ना तुका केदाळारी आमी पातयेता तुजे तीर परवसता. मुखेल भाव भयणीनो वर्तो काळ आमकां परत लाभला आद्वंताचो काळ आनी ह्या आद्वंताच्या काळार पहिल्या तरा आमची देवस्तुती आमकां जागी जावच्याक सदांच तयार रावच्याक आपण दिता. तयार आमी जावया मिसेच्या बलिदानांत देवाक अर्घां दिवन पवित्र इंद्राच्या नवे संभ्रमान आमी आरंभ करुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसू. जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार आज आमी समरापताव आनी क्रिस्त येणे म्हळ्यार ताच्या वर्त्या दर्शनाक आमी तयार जावचे. 2025 वर्सां आदीं तो आयलो वय पण आजही दैनंदिन दिसांनी आमच्या जिवनात तो येता आणि हर एक बडी येता असताना नवो काळ आराम जाताना आमी नव्यान ती तयारी करूंक आसा. त्या देखून मोगाच्या भाव भयणीनो क्रिस्ताक आमच्या काळजा मनान हर एका वेळा घेवच्याक आमी तयार जावया. तशें येणे हर एका वेळा जाता दिसपडत्या जिवनान जाता दैनंदिन आमच्या हर एका कार्यानी तें जाता. त्या खातीर सोमी आमच्या जिवनांत येवच्या हर एका घडये आमकां नितळ निर्मळ दवर पवित्रान ताचे येण्याक आमी वर्ती तयारी करुया. आमची पातकां आमी वळखुया. मिसेच्या बलिदानान परत तो आमच्या सांगात येता आसतना आमची नितळाय काळजा मनाची मात्र न्ही आमची पातकां सगळे बक्षीस आमी म्हण मागया. हांव पातकी सर्पददा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरोन सांगता मनान चिंतून तोंडान दुसरून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून घेवन सदांच हांव कार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पददा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकळूत को सोम्या काकळूत को क्रिस्ता काकळूत को क्रिस्ता काकळूत को सोमिया काकळूत को सोमिया काकळूत को. प्रार्थया सर्पददा आमच्या मंगळा बापांक ह्या क्रिस्तिणेच्या काळार आमी आसतना ताच्या येण्या खातीर सदांच आमच्या काळजा मनाची ताळाय करून त्याच प्रमाणे करो जागो आमच्या काळजांत ताका दिवन ह्या वाटेर आमी चलता आसतना नीती नियमाकाल आमी सदांच देवाक समजसारकी जिणी आनी मानवाची जिणी जी आमकां पावक करून ह्या आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत येता
आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इजाइया ग्रंथांतले वाचप. जुदा आनी जेरुजलेमा विशीं आमोजाच्या पुता इजाइयान देखिल्लें दृश्य. अंतीम दिसांनी अशें घडतलें. सर्वेस्पराच्या मंदिराचो पर्वत अत्युन्नत पर्वत कसो स्थापीत जातलो आनी सगळ्या दोंगरा वयर ऊंच उबारलेलो आसतलो. सगळीं राष्ट्रां ताचेशी वाळून येतलीं. जायत्यो परजा ताचेशी येवन म्हणटल्यो, येया सर्वेस्पराच्या पर्वतार चडोवया, जाकोबाच्या देवाच्या मंदिरांत वसोवया. तो आपल्यो वाटो आमकां शिकयतलो आनी आमी ताच्या वाटांनी चलोवंक पावतल्या. कित्याक सियोनातावन धर्मशास्त्र भायर सरतलें आनी जेरुजलेमातावन सर्वेस्पराचें उतार. राष्ट्रां मदें तो न्याय करतलो आनी जायत्या परजांक नीत करून दितलो. तीं आपल्यो तलवारी मोडून नांगर करतलीं आनी आपले बाले मोडून कोयत्यो करतलीं. एक राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राचेर आपली तलवार उबारचें ना. ह्या फुडें झुजाची तयारी कोणूच करचो ना. जाकोबाच्या घराण्या, ये सर्वेस्पराच्या उजवाडांत आमी चलुया. देवाचें उतार हे. देवाचो उडोपकार. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. येया सर्वेस्पराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदो तो संतोष म्हाका भोगलो. आमी तुजेशी पावल्या जेरुजलेमा, तुज्या दारवाटेचेर आसात आमची पावलां. तुज्या दारा भितर उबी आसात आमचे पाय. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. मजबूत आनी अखंड बांदावळेन उबान बांदले आमचे जेरुजलेम. थंयसर सोडून येतात कुळया, होय सर्वेस्पराचे कुळया त्यो. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. सर्वेस्पराचे घरी वसुया म्हणटाना हांव संतोसलो. दुसरें वाचप. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, काल पावलो म्हूण तुमी तर जाणोत. न्हिदेंतली उठचो वगत जालो. आमी बाबाड धरलो त्या दिसा परस आमची सोडवण आतां अदीक लागीं आसा. रात सोरत आयली, दीस लागीं पावलो. देखून कालोकाच्यो वायट करण्यो सोडून दिवया आनी झुजाची हातयारां घेवन दिसा उजवाडाच्या करण्यांक लागुया. दिसा उजवाडाक सोंपता तशें माणसूं घेवन आमी चलुया. धुमशाणां नाकात, बेबदीकाय नाका, पोजोडपण वो बेमर्याद नाका, जोगडी आनी नाटकायो नाकात. तुमच्या पातकी सोयंबाच्या वोंडावण्या प्रमाणें चलूं नाकात, पूण तांचेर झूज करूंक दुसरीं हातयारां सोडून खूद सोम्या जेजू क्रिस्ताक दवरात. देवाचे उतर हे. देवाचो उडोपकार. उद्गार.
सर्वेस्पोराक जय 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 सर्वेस्पोराक जय 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 सर्वेस्पोराक जय 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 सर्वेस्पोराक जय 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 तुझी काकडूत आमकां दाखय सर्वेस्पोरा आणि दयेन आमची सोडवण कर जय सर्वेस्पोराक जय 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 सर्वेस्पोराक जय 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सम्मात्या प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजू आपल्या शिसांक असो म्हणालो जसे नोएच्या काळार घडलें तसेंच मनशापूत येतालो त्या काळारय घडतालें जसे पुर्तुगालाच्या आदल्या दिसांनी नोए तारवान रिगलो तो दीस पर्यंत लोक खातालो आनी पियेतालो लग्न जातालो आनी लग्न करून दितालो आनी पुर्तुगाल येवन ते सक्कड वळोन वससर तांकां कळीत जावंक ना तशेंच मनशापूत येतालो त्या वेळारय घडतलें तेदवा शेतांत आसलेल्या दोग दादल्या मदल्या एकल्या व्हरताले आनी एकल्या सोडताले दांत्यार दवळूंक बसलेल्या दोगी स्त्रियां मदल्या एकल्या व्हरताले आनी एकल्या सोडतले देखून तुमी जागृत रावा खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतालो तें तुमी नेणांत उगडास दवरा सोर अमक्याच वेळार येतालो म्हूण घरचो धनी जाणा आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पडनो नागोवंक तो सोडतो ना देखून तुमी आयते रावा कित्याक तुमी चिंतनांतले घडये मनशापूत येतालो जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता अद्वेंतच्या या क्रिस्तियनाच्या पयल्या आयतारा हे भोव आपुरबायेच्या इतुचेंत वांटो घेवच्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो एक प्रोफेसर आसलो तो आपल्या जाणवायेंत बारीच बुद्धवंत पूण ताचो उडो आशिल्लो उणो अशें आसतना ताका पयसिल्या हैदराबादांत एक पोटी लेक्चर दिवंक आसलें मैसूर जावन तो हैदराबाद वचोंक भायर सरलो आनी ट्रेनाची तिकेट आनी सगळी बूक जाली आनी तो थंय येयलो आपलें ल्हानशें ब्रीफ केस घेवन तो आयिल्लो कित्याक त्या लेक्चर दिवच्याक ताका वचोंक आसलें आनी अशें आसता तसो एकलो इश्ट थंय मेळ्ळो आनी इश्ट ताच्या सांगाता आसलो दोग जाण इश्ट थंय आसले ते ताच्या सांगाता आसले आनी अशें ते उलोवन 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 आसतना ह्या मनशाक आपलें ट्रेन आयिल्लें कळीत दिसता त्याच पयल्या पाट्यारूच ट्रेन आसलें आनी थंय हांव त्या प्लॅटफॉर्मार हांव अकरेची विजील दिवन ट्रेन सुटोन वेता म्हणटा आसतना हाका मोती गायलें हेंच आपणाचें ट्रेन आनी आपणान तें धरूंक आसा आनी ताच्या इश्टान तो म्हणालो ट्रेन वचोन आसा आनी ताचे दोगी जाण ताका मेळोंक आयिल्ले गूड बाय म्हणोंक आयिल्ले दोगी जाण इश्ट धांवले 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 आनी एकलो एका दारार भितर येयलो आनी एकलो दारा भितर येयलो ट्रेन मुखार गेलें आनी अशें आसा वो हांगा इतलो गडबडलो की अशें खंगाल जालो तो आनी अशें आसतना आपूण कितें करता म्हणून ताका कळीत जावना त्या वेळार तें दोगते आसले ते विचारलें कितें जालें तो म्हणूंक लागलो ट्रेन गेलें आनी ट्रेन गेलें जाल्यार कित्याक तूं बडबडताय हांगा तुजे दोग जाण गेले न्ही तुजे सांगात आसले हांगा तुजे सांगात आसले ते गेले पुरो तुवें कित्याक तूं हांगा आसल्या आवडनाय तो म्हणूंक लागलो ते म्हाका मेळोंक आयिल्ले गूड बाय म्हणोंक आसले आनी फाल्यां सकाळीं तें लेक्चर हांवें हैदराबादांत दिवंक आसा जायते 1000 लोक थंय म्हजें लेक्चर आयकून जमतालो आनी हांव हांगाच आसां म्हाका जेन्ना जायते फावटी अशें जावचें आमकां कळीत नासल्या बरी वेळ येतालो आनी त्या वेळा आमचें ट्रेन चुकतालें कित्याक आमी तयार ना जाल्यार सगळें तयार करून तो आयिल्लो पूण ट्रेन धरनासल्यार ताची तयार खंयच्या फायद्याची ते दोग जाण गेल्ले ते खंय देवलो की आमकां कांय कळीत ना पूण एका वेळा ते हैदराबाद वचून पावले जाल्यार तांचे कडेन लेक्चर दिवंक मॅटिरियल ना
आणि असे आसता ते सगळें निर्पळ जालें. आमच्या जिवनांत मगाचे न्हू थोडे आमी जायती तयारी करनासता आनी ती घडी केन्ना येता त्या वेळार आमी तयार नाव जाल्यार या absent minded प्रोफेसरा बरी जातलें. हाका उडासिल्लो उणो त्या देखून राखोन रावलो आनी पयलें चिंताच करुना, ट्रेन आयलें ताणें गण्यंत करुना, लास्ट ते वेताना ताका उडासाक आयलें. आमी absent minded जावन देवाच्या सक्तेत हांव देवाच्या मोगात हांव पयस रावल्या तर आमी परत देवा लागीं येवच्याक आमकां क्रिस्तियनाचो काळ जाय जाली जागवण दिता. पयल्यान पयलें कितें म्हणटा, जागृत रावा, जागृत रावा. आनी त्या खातीर सांत पावलो आमकां कितें म्हणटा पळय, वर्त्या तरान तुमी तयारेखान रावा. तुमचे नेशनाक वचच्या तुमी नेसा, झुजाक वयच्या झुजारी बरें तुमी तयार रावा. दुसऱ्यांद आमी पळयलें जाल्यार काळोखाक पाठ करा. काळोखाक आमी पाठ करूंक जाय आनी उजवाडांत आमी समकोंक जाय. काळोख चड जावन आमी वलयता कोणाक जेवणसाराक, उजवाड कोणाचो क्रिस्त असो, तर आमी जेवणसाराक पाठ करून क्रिस्ताच्या वर्त्या कार्यांक आमी वेंगोंक आसा. त्या खातीर उजवाडाची भुरगीं जावच्याक आमकां आपोवणें दिलां. कळनासतना मागणें करा. हर एका वेळा आमी मागण्यांत आसोंक जाय. एक घडी सयत आमी मागण्या नासतना जियोंक जायना मोगाचें न्हू. कित्याक तुमचो दुस्मान जेवणसार गरज घालचे सिंहा बरी कोणाक गिळचें म्हणून तो राखोन आसा. त्या देखून तो पळयतालो खंयच्या घडये तूं मागण्यान नाय त्या वेळार तो तुका गिळोवंक शकतालो. त्या देखून कळनासतना मागणें करा. आमकां बोवा परबायचो संदेश क्रिस्तियनाचो पयलो आयतार दिता. आनी चवथ्यान बरें करण्यो आदारून क्रिस्ती जिवीत सुपळ करूंक तुमी सदांच मागणें जाया. बरें करण्यो आदारा जायते बरें करण्यो करूंक आमकां आसात. हर एक घडी कशें कळमीत आसा मागणें करा, तशेंच कळमीत आसतना बरें करण्यो करा. आनी बरें करण्यो केल्लो पळयलो तुमचो बाप सर्गाच्या दायजांत तुमकां जायती इनामां राखून दवरतालो आनी ती इनामां तुमकां मेळटलीं आनी त्या द्वारे तुमचें जिवन सुफळ जातलें म्हणटा. त्या खातीर पळया मोगाचें न्हू, हेच्या दुसऱ्या वाचपांत इतलें आपुरबाय तरान सांत पावल रोमाकारां बरयल्या पत्रांत म्हणटा, तुमची झुजा कवचां नेसा. आमची झाल समकण दीस उजवाड जियेतल्या जणांक साजलें जावं. काळोखान आसच्याक न्ही, काळोखान सरपण करच्याक न्ही, ह्या पटी मारन आमचें जिवन विबाड करच्याक न्ही. पूण ताणें सांगलें थोडी उतरां पळय, पोटार्थपण वा बेबतेपण, खामाचार वा बासकळपण, झगडी वा मसर आमकां नाका. आमच्या जिवनांत सामान्य रितीर आमी इनवॉल्व जाता, सामान्य रितीर आमी वता. क्रिस्तानाचो काळ आयल्यार थोडे आज आमी पळयता जायती मजा, जायती मस्ती, कितें सक्कड ह्या संवसारांत आसा तें सक्कड आमी बघूंक पळयता. थोड्यांक आमकां क्रिस्तानाच्या काळा विशयान पडोवन वचना. कित्याक म्हळ्यार आज जायते संभ्रम जातात. पोटार्थपण, बेबतेपण, त्या खातीर तो म्हणटा खामातुराय, बासकाळपण, झगडी, मसर, झूज, एकामेकाचेर प्रतिकार, एकामेका प्रतिविरोध कितले आमी करता. आमकां वेळ काळ म्हणना. त्या देखून सांत पावलो बऱ्या तरान आमकां सांगता, तुमी तुमच्या कुडीच्या वडण्याक दादोशी करची चिंता ह्या पयलें सोण सोडा आनी सोमी आमकां वर्त्या तरान सांबाळटलो. तर सोम्याच्या येण्याक आमी आयतीच जावया. absent minded प्रोफेसर तेंच उरलो, तयार केले पेपरान तेंत आनी तें जें कितें जालें तें आमकां कांय कळीत ना. पूण आमी तशें जावचें नाका. सर्गाच्या दायजाची वांटेली आमी जाल्ली. तो जागो खाली दवरूंक न्ही, तो खाली जागो भरती करूंक. आनी तो जागो भरती करीचे जाल्यार हांगा आमच्या काळजांत आसलो खाली जागो एम्प्टी स्पेस जेजूच्या येण्याद्वारे आमी भरती केलो जाल्यार थंय आमी भरती जातले. तें एक चेन म्हणटा आमी. हांगा आमी बरें जिवन जियेल्यान जाल्यार मुख्य जिवितांत आमी आपुरबाय तरान सोलोन वेताना सर्गाचें दायज आमकां पावो जातलें. आमेन. ओगेच्या भाव भयणीनो, आमचो भावार्थ त्याच एका निजा देवा थंय आमी उसारुया. सम्याक सदांच आमी बरोवशान आनी भावार्थान आमच्या काळजा मनांत वेंगया. एकाच देवाक सत मानता, सर्पदेदा बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचनार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सत मानता. देवाचो एकलो पूत तो सर काळा परवी बाप आतां तो जल्माला.
देवातान देव उजवाडतान उजवाड खऱ्या देवतान जल्मलो खरो देव तो देवातान जल्मला ताका रसोंक ना बापाच्या सै बसो ताचेर सर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां बसत आनी आमच्या सोडून बसत सर्गात तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यारी ओंकार मेरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे बसत 5 काळ ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरोन सोंसलें ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तक प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसूब करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीव दातार तो बापा आनी पुता ताम निप जाला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कॅथॉलिक आनी दर तरी स्थापले देवसभे सतमंता पातकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणा आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो क्रिस्त येण्याचो काळ भोव अपुरबायचो कुरपेचो काळ कित्याक आमची तार आमी करता आसतना सर्गींच्या दायजान वांटेली जावन जाग हर एक घडी अपुरबायची जावन आसा कळनासतना मागणें करा हर एका वेळा बरें करण्यो आदारन जागीं जाया जागृत रावा बळी जागवण दिल्लो तस सरस्वो देव आम्हा सर्वांकी त्याच आदवण काळार ताच्या वरत्या मोगान चड आनी चड मैपासान भरच्याक ताच्या वरत्या पवित्रपणान भरच्याक अख्ख्या कॅथॉलिक पयस सभेक आनी सगळ्या भुरग्यांक ताच्या सांगात वोण घेवन दी आमी ताच्या येण्यात एक जावन अपुरबायची जिणी जियोंक तो आमकां पावो करून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. आमेन. आमचे मोगाळ बापा काणीक जाऊन तुका दिता मानून तुगे दोयाळ बापा घाल तू तांचे तुझे बेसांव कितेंच ना आमचे या संसारा आसा जर कितें तुवेंच दिलें भेटयता आमकांच ह्या बलिदाना तुवें दिल्ल्या सगळ्या देण्या सोवे सर्वस आमचे मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता मानून तुगे दोयाळ बापा घाल तू तांचे तुझे बेसांव. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देवा बापा मानतात असले सामणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या न्याक्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पो देव मानून घेवं. सर्वेस्परा आमच्या मंगळा बापा तुझ्या पुताच्या येण्याक आमी वर्ती तारय करून तुवें आमकां पयलाय आमची काळजां तुज्या काळजा सारखे निर्मी आनी एक नितळ निर्मळ काणीक जावन आमकां रस हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसू आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापांक सर्पद आनी ससनाच्या देवांक सरकाळे आनी सत्य आमी तुका देन वासोवंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो क्रिस्तियनाचो काळ लागीं पावलो सो आमी आमचे वर्ती तारय करच्यांक आमकां उलो दिला पवित्र सभेन त्याच उल्या पाळो दिवन त्याच क्रिस्ताचे वर्ते येणे आमी बघता आसतना त्याच्या कश्टा मरणाने पुन्हा जीवन म्हणचो उगडास करून नव्या जिविताच्या वाटे आमकां चलोवंक
तू तयार कर त्या संत जनादार उल्हासता सगळो संसार आणि सर्गीचा सदाळ बाळ निरंतर गायता तुझे मोखा. Powi dal-baranzo serves potu. Powi dal-baranzo serves potu. Sargani संसार बदला तुझ्या वैभवा. सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवा. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येतात ताका जय. सर्वेस्पराची नावी येतात ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा खरंच तू पवित्र इथून सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणे पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आपल्या सुकुशाने कष्ट मरण ससंग वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि खयात. ही म्हजी कूड तुमचे वसत समर्पणची. ते परिचवण जाता थणें खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आणि मुळे ही तुम्ही समेस घेयात आणि हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सश्णी करचे रगत पातकांचे बक्षण मेळच्या तुमचे पसत आणि समेस मनशां पसत तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Bawarta sagot purgatorio. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापाचे जमण असणे पुन्हा जेवणपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडोवची काल सुख समर्पिता. तुझे मुखार येवं आणि तुझी सेवा करूंक आमकां पाव केलें देखून आमी तुका देन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्यारी एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड. लियो आमच्या बगेन बापा. सर आमच्या गोळी बापा. सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जेवणपणाचो बरवो सुदारून मेल्या अंत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत करी. तांकां आनी तुजे इश्टगत मेल्या समेजता तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेजतांची दाय कर म्हण आमी मागता. क्रिस्त येण्याची खरी तयाराई आमची काळजां मोनाची कुडीची आणि आमच्या जिवाची जावच्याक तूं आमकां प्रेरीत कर. ओंकार मेरे देवाच्या माई संगती भगवंत ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सिजो साम फ्रांसीस संपाद्रे पियो साम आंतोनी साम क्लारा बरोबर सस्नाचे सुगंध आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी माई म्हाका आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन.
सम्याने भोव मोगाचे आणि आमकां जाय ती सकत दिवचे प्रार्थना सगळ्या भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळण्यां पडों दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परस सर वायटांतले आमकां निवा. दाय करून ह्या जिवितांत सवस्क आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अतिरिक्तले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकारांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनतामुळे तुमकां शांती दवरता आणि म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशपर्वंतिका शांती आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती समाधान आनी माये मोग सदांच तुमचे सोवे आसो. तुमचे सुवे आसो. मोगान एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडी संसाराचे पाप कातेले आमची काकळूत कर, काकळूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप कातेले आमची काकळूत कर, काकळूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी, शांती दी. ओ मोगाच्या भाव भयणीनो पळया आमचो सोमी ताच्या येण्याक सदांच हर एक घडी म्हणल्या बरी आमी राखोन आसाव. आमच्या काळजांत येवच्या त्या सोम्याक शेवचे वर्ते भाग ताणें आमकां पावो केला. हाच्या जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागे. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सादार कोण बुडयता तो मोजो जेजू. काळजान कोण येवंक अत्रेकता तो मोजो जेजू. गोपान म्हाका आरयता दुखा म्हजी तांबयता कोण तो मोजो जेजू. कोण तो मोजो जेजू. काळजान म्हज्या स्वादीक जेजू येणे तुजे वर्णूंक नजो जाल्ले केदे वर्ते भाग म्हजे. महिमा तुजी सदांच गाव तुजेच बरी हांवें जावं. काळजान म्हज्या बरें जेजू तुलोक तुजे नांव. काळजादार कोण पडयता तो मोजो जेजू. काळजान कोण अत्रेकता तो मोजो जेजू. गोपान म्हाका आरयता दुखा म्हजी तांबयता कोण तो मोजो जेजू. कोण तो मोजो जेजू. जागी जाया जागृत रावा ती घडी तो येवचो तुमी नेणांत. प्रार्थया सर्पदेदा आमच्या बापा ह्या पुताच्या येण्याक सदांच राखोन आसतना आमच्या काळजा मनांत येवकारी सदोरी ताचें येणें जालां. हर एका घडी आनी हर एका वेळाक ताच्या बरोबरच्या येण्यांत आमी येवन खरें पवित्रपण आमी बगो आमकां पावक कर. ह्या आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मग भाव भयणीन आणि भुरग्यांनो बोवा परबाय सो क्रिस्तियानाक सो काळ तुमकां मागता
आनी क्रिस्त येण्याचो काळ म्हळ्यार कृपेचो काळ, सदां संतोषान बरसो काळ. कित्याक आमचो जेजू आमच्या मोद्यागात येवचो आनी आमच्या सदांच आमच्या जिवनांत राज करचो हो काळ अपुरबायतरान संभ्रमंक वसोरे आत किसा शांतीन आनी मगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्याक दोनया. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देव तर बेगी या बोयताळा सालवार कच्या मुनशा कुळा नासाव केदींच सोडी नाका. ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्याक दोनया. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. मोगाळ पुत्रा सोवेंग हंकार मरे आशीर्वाद दे आमकां. जेच्या भोव पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दे तुजे आशीर्वाद. बगेन कसोचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.